माध्यमांत ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय त्यो आमी प्राधान्यान घेतिल्ले आसा. ल्हान कामां ही खूब मोठेपण सांगून वता आणि ह्याच ल्हान कामां कडेन अटॅचमेंट प्रत्येक ग्रामस्थ जे आसा, गांवकारी जी सिस्टम जी आसा त्या गांवकारा कडेन खूब अटॅचमेंट आसता. आणि म्हणूनच हो जो आजचो जो व्यायाम जी शाळा जी आसा, भुरग्यांच्या तंदुरुस्ती कडेन आमी विचार करत आसतना किंवा जो सांजचो जो स्पेअर जो टायम जो आसा किंवा सकाळचो आपलो जो व्यायाम जो जाय, व्यायाम इतलेच खातीर जाय आमची जी बुद्धी जी आसा ते बुद्धीक कस जागपाक जाय, ती शार्पन जावपाक जाय आणि म्हणूनच स्पार्क येवपाक जाय. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता सदांच व्यायाम हो खूब म्हत्वाचो असो आजच्या धाकाधुकीच्या ह्या जिवन प्रवासान. आणि म्हणूनच आमी एक निर्णय घेतलो की बाबा व्यायाम जर करतलो जाल्यार जिमनेशियम जाय, ताका वास्तू जाय. आणि ही वास्तू सकट ही जी जिमनेशियम जो आसा ताका आतां आमचे सिंथेटीक मॅट घालून त्याच प्रमाणे बाकीचे सगळे ज्यो इक्विपमेंट्स जे लागतले ते जशे आमच्या सरपंच बाबान म्हणिल्लें आसा त्या प्रमाणे हो परिपक्व जिम करपाचो आमचो इंटेन्शन कारण आमी ज्यो काही गोष्टी करतात त्यो आजच्या माणकुलेंनी तरणाट्या भुरग्यां खातीर करतात. आणि ह्या भुरग्यांक केन्नाय घडी अशें आमी बसले त्याच बरोबर एक व्यसन मुक्त जावचें, त्याचो जो वेळ जो आसा तो वेळ ह्या सगळ्या भितर जावचो. कारण म्हाका खबर आसा जितले आमी कठीण काम करतले, हार्ड एफर्ट घेतले तितलोच पयलू थोड्या वेळ पयलीं 15-20 दिसांक एखादें मरगळ येवपाक शकता. पूण एकदां ताची चालना जाली आनी एकदां ताका रिजल्ट मेळपाक आयलो एका खंयच्या एका भुरग्याक, तो खूब आनी आवडीन ताका तें एडिक्शन जाता. आणि म्हणूनच ह्या सगळी आयची आमची गोंयची एकंदरीत ती युवा मंडळी जी आसा ते युवा मंडळीक भितर एक फ्रेश मायंड्स आसता आनी तांच्या आरोग्या कडेन तेंच्यांनी काळजी घेवची. म्हणून अशे तरेचे गांवांनी आमी इक्विपमेंट्स जे जिम्स आसात तांकां आमी नवीन इक्विपमेंट्स जे जीम आमकां प्रपोज जाल्ले आसात त्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपाक आमी प्राधान्याचेर घेतिल्ल्यो आसात.